कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण समर्पण कर तुझें पयलें मेट जैताचें. मोगाचे न्हू, म्हजो एक शेजारी आनी बरो मित्र एक बरो चॅस खेळगाडी. आमी सांजेचे जायते पटी सांगाता मेळोन चॅस खेळटले हांव आनी जायते पटी ताणें म्हाका सोलवयलां आनी थोड्या पटी हांवें ताका सोलवयलां. ह्याच बरा आयल्या वेळार हांव ताका मेळोंक गेलो आनी ताच्या 12 वर्सांची धूव म्हज्या लागीं उलयतना अशें म्हणाली, हांव आनी म्हजो पापा सद्दां चॅस खेळटा आनी हर एक पटी हांव म्हज्या पापाक सोलवयता म्हणलें तें. हर एक पटी हांव म्हज्या पापाक सोलवयता म्हणटना हांव इल्लो दुबावाक पडलो. इतलो बरो एक चॅस खेळगाडी एका ल्हान भुरग्या मुखार कशें ताणें सोलवचें म्हणून देखून हांवें ह्या विशयांत म्हज्या इश्टा लागीं विचार केलो आनी म्हजो इश्ट म्हणलो, हांव सोलवून जैतेवंत जाता म्हणलो. हांव सोलवून जैतेवंत जाता. वय मोगाचे न्हू, एका खेळगड्याच्या रुपार हांवें ताका देखलो तर तो खंडीत जावन थंयसर सोलवता. पूण एका बापायच्या स्थानार रावून हांवें ताका देखलो तर थंयसर तो ताच्या धुवेचो मोग जिखता. त्या संबंदांत तो जैतेवंत जाता. आज आमच्या मुखार नियाळ आकाशचो विशय ह्याच प्रमाणे आसा. समर्पण कर तुजें म्हणजे तूं सोलवून जैतेवंत जा. इंग्लिशांत लूज अँड विन सिच्युएशन आमी म्हणटा. समर्पण म्हणलो हो शब्द आयकत आसतना थंयसर आमकां 3 शब्द ह्या एका शब्दांत विंगड करयत. पयलो शब्द जावन आसा अर्पण. अर्पण म्हळ्यार कितें? अर्पण म्हळ्यार कितें की ओपून दिवचें, ओपसून दिवचें. हें एका खुशेन करचें एक सॅक्रिफीस की बलिदान न्ही, पूण कसो लागी एका दबावाक वळख जावन बायल्या एका फोर्साक ह्या ओत्तडाक वळख जावन करचो तसलो एक सॅक्रिफीस. आमच्या जिणेचेर आमी नदर केल्यार हाजो अर्थ आमकां भोव सोंप्या रितीन मेळटा. आमचें जिवीत कितें आसा तें आमचें न्ही, आमचे थंय आसतो तो प्राण आमच्या जीवदातारांत आमकां मेळ्ळा आनी एका पल्याण्या दिसा हो जीव आमी आमच्या जीवदाताराक ओपसूंक जाय. हें एक असलो एक सॅक्रिफीस, असलें एक बलिदान तुका जाय या वा नाका, पूण तुवें तसलो एक सॅक्रिफीस करूंकूच आसा. हें जावन आसा अर्पण. दुसऱ्यान आसा स्व अर्पण. स्व अर्पण म्हळ्यार थंयसर कसलो सुद्दां दबाव वा फोर्स ना, बगार तुवें खुशेन एका बऱ्या कामा खातीर तुज्या जिवाचो सॅक्रिफीस करचो. स्व अर्पण आमच्या समाजांत आमी पळयलें तर आयल्या वारांत नोबेल प्रायज मेळिल्लें मलाला जावं पुरो या मेधा पाटकर असलीं मनशां एका बऱ्या सामाजीक इराद्या खातीर आपणाचें जिवाचें बलिदान ताणें केलां. आनी तिसऱ्यान येता समर्पण. समर्पण म्हळ्यार थंयसर सर्वस्व तूं अर्पण करताय, तुजें सगळेंच अर्पण करताय. स्व अर्पणांत तशें जावचें ना. स्व अर्पणांत एका इराद्या खातीर तुजें जिवाचें बलिदान करताय, पूण तुजें सर्वस्व तूं
अर्पोवचो नाय, पूण समर्पण म्हणटा आसतना थंयसर सर्वस्व तूं अर्पण करताय. आनी सांगात आस थंयसर एक दैवीक इरादोय आटोपून आसा. देवा खातीर तुजें सर्वस्व तुवें अर्पोवचें. देवा खातीर आमची जिणी अर्पोवची म्हणटा आसतना थंयसर 4 संगत्यो आमकां आमी नियाळूंक आसा, मोतीन दवरूंक आसा. देवाक म्हजी जिणी समर्पोवची म्हळ्यार देव तुका खंय धाडटा म्हणून तुका नेणा आसतना तुवें देवाचो पटलाव करचो. देव खंय तुका सांगता थंय वचचें. देव तुका खंय धाडटा म्हणून नेणा आसतना देव खंयसर आपयता थंयसर वचचें. दुसऱ्यान देवाचो वेळ केन्ना येता म्हणली ती खात्री नासतना देवाच्या वेळाक राखून रावचें. तिसऱ्यान देव केन्ना दितलो म्हणली ती समजणी नासतना देवाच्या देण्या खातीर राखून रावचें. आनी चवथ्यान देवाची मांडावळ, देवाचें योजन कितें आसा म्हणून समजनासतना सयत देवाच्या मांडावळेक कल्तीमान घालचो. पयलें आसा देव खंय तुका धाडटा तें नेणा आसतना देवाचो पटलाव करचो. देवाच्या वेळाक राखून रावचो. देवाच्या देण्या खातीर देव केन्ना दिता म्हणलें कळीत नासतना राखून रावचें. आनी देवाच्या मांडावळेक कल्तीमान घालचें. पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्यांत तशेंच पोरण्या सोल्यांत आमी असली एक जिणी जियेल्ली पात्रियार्क आनी प्रवादी आमी पळयता. सांगात नव्या सोल्यांत आपोस्तलांची जिणी, पवित्र सभेच्या इतिहासांत मार्तिरांची आनी सांत बाकिवंत दादल्या आनी स्त्रियांची जिणी आमी पळयल्यार ही 4 हंतां भोव सोंप्या रितीन आमकां पळोवंक मेळटात. पूण हांव हांगासर एकच दाखलो घेता, तो जावन आसा अब्राहमाचो. अब्राहमाची जिणी आमी पळयली तर देव अब्राहमाक सोड तुजो गांव, सोड तुजी मनशां आनी सोड तुज्या बापायचें घर आनी हांव सांगता त्या गांवाक पयण करून वच म्हणटा. पूण खंयच्या गांवाक वचचें म्हणलें देव ताका सांगिना. पूण अब्राहम बेसरता आनी वेता. सांगता आपोस्तलांची जिणी, जेजू म्हळें ये आनी म्हजो पाटलाव करा. जेजू तांकां खंयसर आपोवन व्हरता म्हणून तें नेणा आसलें जाल्यार तांणी तांची व्याप्त सोडली आनी जेजूच्या फाटल्यान ते पाटलाव करून गेले. दुसऱ्यान देव अब्राहमाक मोळबाच्या नेकेत्रां तितली आनी दर्या वेळेच्या रेवे तितली तुजी संतत वाडयतलो म्हणून बसयता. पूण हो वेळ केन्ना येतलो देव अब्राहमाक कळयना. पूण अब्राहम देवाच्या ह्या बसवणेचेर भरवोसो दवरून जियेता. तिसऱ्यान देव अब्राहमाक तुजे तावन हांव संतत उपजयतलो म्हणून कळयता. पूण ताका एक पूत केन्ना दितलो, एका भुरग्याचें देणें केन्ना दितलो म्हणून देव ताका सांगना. अब्राहम भरवशान जियेता. चवथ्यान अब्राहम उतर प्रायसो जाल्लो आनी ह्या उतर प्रायर देव ताची मांडावळ कशें जारी करतलो म्हणलो एक दुबाव. पूण अब्राहम देवाच्या ह्या मांडावळेक खालतीमान घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां असलेंच एक जिवत जिवंक आज जेजू आपोवणें दिता. आनी आयच्या सुवार्थेंत 4 हंतांनी जेजू आमचें समर्पण करून जैतेवंत जावच्याक उलो दिता. 4 हंतांनी. पयलो हंत जावन आसा जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता.
म्हणजे जो कोण आपणाचें समर्पण करूंक खुशी व्हरता. आमकांच जेजूच्या पटलाव करूंक समर्पणचें म्हळ्यार हांव वचकत म्हजेच ते की हांव कितेंय करूंक शकना म्हणलें वळखून घेवचें आनी सांगात आस हांव पाटलाव करता तो सोमी बळवंत आनी ताच्या सांगाता हांव कितेंय आपणावंक शकता म्हणलो एक भरवोसो दवरचो. हांव अस्कत म्हणून वळखून सलवणी हांवें वळखुची आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करून ताचेतय हांवें जैतेवंत जावचें. दुसऱ्यान सोमी म्हणटा तुकाच तुवें इन्कार करूंक जाय. तुजें कितें आसा तें सगळें तुवें सांडूंक जाय. तुज्या आनी देवाच्या संबंदा मदें कितें अडखळ येता जावंक पुरो तुजी आस्त तुजे पयशे जावंक पुरो तुजी पदवी जावंक पुरो तुजें तें तुजेच जीव तुज्या जिवाची आशा देवाच्या आनी तुज्या संबंदा मदें अडखळ जाता जाल्यार तें तुवें सांडूंक जाय. तुजें सर्वस्व तुवें सांडूंक जाय. असलोच एक उलो जेजून एक ग्रेस्त तरणाट्याक दिल्लो. पूण जेन्ना तो ताजें सर्वस्व सांडूंक तयार जालो ना तो जैतेवंत जावंक ना. बागार निराश जावन तो फाटीं परतलो. तिसऱ्यान जेजू म्हणटा आपणाचो कुरीस उखलून ताणें येवंक जाय. आपणाचो कुरीस उखलून घेवंक जाय. जेन्ना आमच्या जिविताक सवकासाय हाडच्यो संगती आमी सांडटा सहज जावन थंयसर जियेवचें कश्टांचें जावन आसा. जेन्ना सोम्यान शिकयल्ल्या त्या तत्वा प्रमाणें जियोंक आमी कुशी व्हरता तेन्ना जिवीत निजायकी कश्टांचें जावन आसा. सोम्यान देवाच्या कुशेक काल्तिमान घाल्ल्या बरी आमी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून जियोवचें कश्टांचें जावन आसा. हे जावन आसात आमचे दिसपडटे कुरीस जे आमी उखलून घेवंक जाय. आनी सोत्यान जेजू म्हणटा ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आमी फकत आमचें उणेपण वळखुचें आनी क्रिस्ताचो पाटलाव वळखुचें आमचें सर्वस्व सांडचें इतलें केल्यार पावना. पूण खऱ्या मनान आमी सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यान मात्र जैतेवंत जावंक शकता. सोम्यान सयत आपणाचें समर्पण केलें. आपणाचें देवपण ताणें सांडलें आनी एका गुलामाचें रूप एका बाळशाचें रूप घेवन मनशाचें रूप घेवन आमचे मदें ताणें वस्ती केली. ताणें आपलोच इन्कार केलो. आपणाचो इन्कार केलो. दुसऱ्यान सोम्याक मातें तेंकूंक सयत जागो नासलो. ताचें सर्वस्व ताणें त्याग केलें. तिसऱ्यान सोम्यान ताजो कुरीस उखल्लो आनी तो ताज्याच जिवाचें बलिदान त्या कुर्सार ताणें भेटयलें. पूण तितल्यार सोंपोंक ना. तो जैतेवंत जालो पुनर्जिवनपणांत. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजूची देख घेवन समर्पण आमी करूंक आसा आनी असलें एक समर्पण केल्ल्यांत आमी जैतेवंत जाता म्हणलें सोमी आज आमकां शिकयता. आमी निजायकी समर्पण केलां म्हणलें आमकां कळचें कशें. जेन्ना म्हज्या जिणेंत कश्ट येतात जर तर जोब पात्रियार्का परवीं देवान दिलें देवान वेलें हरसिल्लें जावं देवाचें नांव म्हणूंक हांव शकता. जेन्ना म्हजे जिणेंत कश्टांच्या वेळार हांगासर थंयसर वचून विविध देवासांव आचारचें वा पितीसपणां आचरण करचें सांडून देवाच्या वेळाक देवाच्या मांडावळेक काल्तिमान घालून जियोंक शकता. तेन्ना निजायकी हांवें म्हजें एक समर्पण देवाक केलां म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना.
मोगाच्यानो एका धैर्याची, बरवशाची, कश्टाची, तिरासाण्याची जिणी आमी जिवंक आज जेजू उलो दिता. एक घडीत तुमच्या मुखार दवरून हांव सोंपयतां. आयल्या वारत हांव बरोडा जावन कोड्याल कुशीन ट्रेनार पॉयंट करनासलो. भरूच म्हणलो एक जागो पावतना एक तोंटो एक बोडयेच्या आदारान ट्रेना भितर सोडलो. म्हज्याच बोगीक सोडलो. हांव S1 स्लिपर पॉयंट करता म्हज्याच बोगीक तो सोडलो आनी व्हड ताळ्यान सोम्यान म्हाका सोडयला. सोमी तुमकां सोडयतलो. सोम्या थंय हांव जैत येवन जाला, तुमी जैत येवन जाताल्यात. जेजू ह्या संवसारी आमची पातकांचें बोगसाणें दिवन बापा थंय एकवटोंक आयिल्लो म्हळ्यार व्हडल्यान 15 मिनटां ताणें आपणाची साक्ष उसारली. हांव त्या मनशाक पळोवंक लागलो. हो तोंटो ताचे थंय सोम्यान कितेंय आश्चर्य केलें म्हणून आमकां सांगूंक जायना, पूण ताचे थंय एका रितीची उर्बा सोम्याक हांवें साक्ष दिवंक जाय. सोम्याची बरी खबर हांवें परगट करूंक जाय. हांव ताचे लागीं उलयलो आनी तो म्हणलो म्हज्या कश्टांत सयत हांव म्हज्या सोम्याक वळखून घेतला. वय मोगाच्यानो तो खऱ्यान तो मनीस थंयसर जैत येवन जाला. ताणें खऱ्यान ताची ती परिस्थिती कशी आसा ती ताणें देवाक समर्पिल्या आनी देवाच्या मांडावळेक ताणें खालतीमान घालून तो जियल म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. तर मोगाच्यानो असलें ते एक समर्पण करच्याक जाय आसची कृपा आतां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी सांगात आस आयचें हें नवें आमी आदारतना आमी जाय आसची कृपा मागून घेवया. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यो. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.
आमचेर घाल वाळय कुरपेस वेंगेन तुझ्या सदां सांभाळ गो Jesu barka, naman tuka. Jesu barka, vandan tuka. Besawang chegal, wale kurpesa. Wingin tuja sada, samandavar. Besawang chegal, wale kurpesa. Wingin tuja sada, samandavar. देवपण सांडून आयलो या संवसारी मनशा रूप घेतले मर्येद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देवपण सांडून आयलोय या संवसारी मनशा रूप घेतले मर्येद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी Jesu barka, naman tuka. Jesu barka, vandan tuka. Besawang chegal, wale kurpesa. Wingin tuja sada, samandavar. Besawang chegal.